स्पीकर सर, आज तारीख 7, काल सुटी आशिल्ली, कालचो एडिट आयला. तवडकर मस्ट एक्सप्लेन चार्ज अगेन्स्ट गावडे और अलाउ डिस्कशन. स्पीकर सर, हांवें परते एडजॉर्नमेंट मोशन मूव केला. ना स्पीकर सर, एक मिनिट एकूच सेंटेन्स वाचून दिता. बाय नॉट अलाउिंग अ डिबेट ऑन हिज ओन चार्ज ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन, Tavadkar has sent a wrong message unbecoming of a ceremonial head of the house. Not allowing a discussion on the issue meant that the speaker has buckled under political pressure. Speaker sir, एक मिनिट. आम्ही मागता ते इतलेच. मी एक्सप्लेन करा. Under Rule 69, स्पीकर सर, अंडर रूल 69 जेन्ना स्पीकराचे नाव भितर आसा तो जे जावपाक शकना डिस्कशन, अशें कशें स्पीकर सर? स्पीकर सर, पण स्पीकर उलयले मरे, मुखेलमंत्री स्पीकर उलयला. रेफरन्स दिवन खंयचे सांगता? अंडर रूल 69 लागना. 68 प्रावेले घेवन खंयचे? मुखेलमंत्री उलयला. सगळे बसून घ्यात. एक येस बसून घ्यात. 1B. ना कितें जालें आतां? 1B. ना रुलिंग दिनी. उत्तर सभागृहाच्या पटलाचेर दवरलेलें आसा. ना तुम्ही रुलिंग दिवचे पडटले हाजेर. या विशया संदर्भात आसपय न्ही, म्हणजे तो माझ्या स्थानिक त्या पंचायतीन तो विषय रेज केलो. तो त्या विशया संदर्भात हांवें मातशें हे करतकच तो विशय हांगा आयलो. त्यामुळे त्या वेळाचेर मंत्र्यांनी सांगला की आपूण त्या वेळाचेर चौकशी करपाक तयार आसा. मुख्यमंत्र्याक चौकशी आतां जातली. चौकशी जातली. स्पीकर सर, ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय. वो विषय ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय. क्वेश्चन रेज केला, सोपला विषय. ज्युडिशियल इन्क्वायरी जाय, नाजाल्यार मॅच फिक्सिंग जातलें. कसली चौकशी? क्वेश्चन तुम्ही रेज केला. चौकशी करतले. स्पीकर सर, हे फॅमिली मॅटर न्ही. हे फॅमिली मॅटर न्ही. हे पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व. थर्ड क्वेश्चन 1B. ना रुलिंग दिया न्ही तुम्ही. नाजाल्यार फाल्यां हांव परतो मूव करतलो. स्पीकर सर, रुलिंग दिया तुम्ही. आय एम गोइंग अहेड विथ माय 1B. कितें म्हणटा एडजस्टमेंटाचे कितें न्ही रुलिंग दिता. पयलीं सुवातेर ताजेर डिस्कशन जातलें काय जेन्युइन मोशन जे आसा न्ही, हांगा तो टाइम वेस्ट करता. एक लक्ष हांव म्हणटा, एडजर्नमेंट मोशन आमी डिसअलाव केल्लें आसा. कारण एक नियमानुसार एक दिसाक 2 हाडूंक शकना. ना स्पीकर सर, ना तशें न्ही. हे प्रोसिजर सांगनाकात. तुम्ही डिस्कशन करतले काय इन्क्वायरी जातली? स्पीकर सर, तुम्ही सांगपाक जाय तो कोण सांगपे. यू आर द हेड ऑफ द हाऊस. यू मे बी हेड ऑफ द हाऊस. यू कांट स्पीक लाईक दिस. यू आर शूटिंग युअरसेल्फ इन द फूट. बरयल्लें आहा फुडें. स्पीकर हॅज शॉट हिमसेल्फ इन द फूट. पेपराचो रेफरन्स घेवन सांगू शकना. अंडर रूल 69. स्पीकर सर, रूल 69 मागीर आता 68च्या अंडर हांवें हे मागला.